आज सातजोरा वाठारान एक फॅटल एक्सिडेंट जालो. एका मोटारान एक इलेक्ट्रीक बायकाक धपको दिलो आनी जाचेर आसलो तो एक टोर्नाटो 42 वर्सांचो सिकंदर गुडी पाडोडा रावपी हाका थंयच मरण आयलें. अशें म्हणटात की जरी तर ते वेळार रोखडेच एम्ब्युलन्स पावलेलें जाल्यार गुडी ताचो जीव साल्वार जातलो आसलो, पूण एम्ब्युलन्स येवपाक खूब वेळ जालो आनी ताका लागून तो टोर्नाटो थंयच सोंपलो. आज म्हाका इतली दूख भोगता सांगूंक. इट इज अ व्हेरी सॅड स्टेट. सॅड म्हणल्यार सॅड. एक्सिडंट जाला हिंगा आमच्या रस्त्याचेर दांडेवाडो सारजोरा रोड. फाटल्यान हाडून मारल्या तेजेर, फाटल्यान हाडून मारल्या आनी तो ही इज व्हेरी सिरियस. 40 मिनट्स आतां एम्ब्युलन्साक फोन मारल्यार आजून पासून एम्ब्युलन्स ना. वी कॉल द पुलीस. हांवें आमगे लोकल PIयाक फोन मारलो. PI डायगोसरान रोखडे पुलीस धाडले आनी पुलिसांनी उबारून आनी तो व्हेरी हेवी ही वॉज. तेका उबारून गाडयान गायला आनी तेका थोयला. अँड आय होप गॉड सेव्स हिम. व्हेरी सॅड टू से. एम्ब्युलन्स आतां पासून एम्ब्युलन्स ना. ऑर जालें चित भारत आमगेलें हेंचो हें एम्ब्युलन्स पावना. ते CM सर हांव तुका सांगता. आज हो तिसरो एक्सिडेंट. हांव आतां काल पोच्यांचा फोन मारता. आसोलना एम्ब्युलन्स आसता. आसोलना एम्ब्युलन्स ना. काल तेको विचारलें बाबा आसोलना एम्ब्युलन्स कितें जालां. आउट ऑफ रोड म्हणटा. हांवें म्हणलें न्यू एम्ब्युलन्स तुमची आउट ऑफ रोड जाल्या हें कितें. ती सारकी लोकां हें मरे आतां हिंगा एम्ब्युलन्स आजून पासून पावलो ना. आतां हो एक्सिडेंट जाल्यार ऑलमोस्ट 2 वर जालीं. आतां त्या पुलिसान तेंगे गाडी हांगा एम्ब्युलन्स आयला. हें सारकें ना न्हू. एम्ब्युलन्स ना म्हणटरीच कितें ऑलमोस्ट 40 मिनट म्हण 1 वर 2 वर कितें हें कितें लोकां आतां तो मनीस चोयलो आसता तुमी हिंगा पयलीं तो कितें जालें तेका तेजे फुटोन बी रोगता हें जालें मारे. आनी एम्ब्युलन्स येना. आसोलना एम्ब्युलन्स आउट ऑफ रोड म्हणटा. मुकोडले ना तेंय गेल म्हणटा. बाळ्ळी ना. सांवड्डेसून येता म्हणटा. सांवड्डेसून ना. हे लोकां फकाणेच करता जालें ना. प्रुडंट मिडिया खातीर सारजोरान सावन साबीर डायस.